Hello and welcome to yet another getaway, that is monsoon special. And monsoon special ज्यांना म्हणता त्यांना the number one spot has to be Nandan One. आणि या वाठारांत जेन्ना आमी येता तेन्ना वन ऑफ द बेस्ट प्लेसीस टू बी. यू गॉट एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू. म्हणजे तुमचे कसलेय जरी तुमकां एक्टिविटी करपाक जाय जाल्यार ती तुमकां एक्टिविटी हांगा करपाक मेळटा. whether you want to just lie down in the swimming pool, whether you want to take a nature trail and explore different spices, whether you want to explore adventure in you, n number of things, but one place, that is Nandanvan. So and third वेळ घेयनासतना let me just hit on to this particular location and just enjoy my weekend with weekend getaway. But you don't be envy because next weekend जेन्ना येतलो तेन्ना definitely आतांच तुम्ही प्लॅन करा, because this is a place where every अरावंड 96 कितें जालें की ही आमची जागा आशिल्लीच आनी म्हजे मिस्टर दीपक गांवकर ते सदांच जॉगिंगाक येताले हांगा. सो जॉगिंगाक येताले भितर आनी ही ओसाड आशिल्ली जमीन, कांयच झाडां नाशिल्ली. सो तांकां दिसलें कितें तरी झाडां लावची, म्हणजे मातशें ग्रीन दिसतलें अशें. सो तांणी ती झाडां लावपाक सुरवात केली. पण तें सुद्दां एक एक्सपेरिमेंट आशिल्लें. खुबशीं झाडां हांगा सगळीं तळपां आसा. सो झाडां लायतालीं, ती झाडां मरतालीं. अशें एक वर्स लायली, दुसऱ्या वर्सा मरताली, म्हणजे तळप मेळ्ळें ती मरताली अशें. सो अशें खूब ताणें एक्सपेरिमेंट केलें आनी हळू हळू मागीर अशीं झाडां हळू लावन झाडां वयर काडलीं. मागीर आतां लेबर्सूय खूब लागता. सो लेबरांक कितें तरी रेवेन्यू जाय न्ही आमकां, तांकां काम दितलें जाल्यार सस्टेन करपाक. सो मागीर आमी एक इव्हेंट वेन्यू स्टार्ट केलो 4 वर्सां पयलीं. सो एक आमचें एक फंक्शन थंय केलें आनी एक एडवर्टायज कशी केली. सो ताकाय आमकां बरो रिस्पॉन्स आयलो. ताज्या नंतर आमी हळू हळू थोडे वाडयले आनी ताका दिसलें की बाकीचे जे लोक आसा हांगा गोंयांत जावं खंय, ते हांगा येता आनी तांकां नेचर म्हणजे कितें तें जाय न्ही. दे वॉन्ट टू बी क्लोज टू नेचर. त्या खातीर तो म्हणपाक लागलो कितें तरी जाय हांगा वन डे किंवा दीस घालोवपाक. आनी लोकूच म्हणपाक लागले की तुमी सांजोच हांगा इव्हेंट करता, त्या परस एक फूल डे तुमी जर हांगा घेतलो जाल्यार आमकां हांगा बरें दिसतलें. सगळे झाडां आसा, रान, म्हणजे आतांच्या शहरी जिवनांत तशें मेळना न्ही. वी डोंट गेट इट. सो ताका दिसलें कितें की करुया कितें. पूण आमच्या कडेन सगळें आशिल्लें. शेड्स हें केलें, कॅन्टीन केलें, पूण कशें वचप आमकां, कशें लोकां पर्यंत वचप हें कळना जालें. सो मागीर आमी तांच्या अनिल मामा प्रियोळकर तुमी वळखताच, ते आमचे कन्सल्टंट, आनी तांणी खुबशे फार्म्स केल्या, डेवलप केला. सो मागीर तांकां अप्रोच जालें आनी ताज्या नंतर आमची खरी वाटचाल सुरू जाली. ताज्या नंतर एक करून म्हजो भाव आयलो तातूंत, म्हजो देर आयलो, अशें करून आमी सगळीं मेळून मागीर इट्स अ टीम वर्क. बरें, म्हणजे जर्नी स्टार्टेड विथ हॅव्हिंग ओन्ड अ प्लॉट ऑफ लँड. ओवर अ कोर्स ऑफ टायम यू हॅव ओन्ड दॅट लँड अराउंड आय थिंक 200 एकर्साच्या प्रॉपर्टीचेर हो नंदनवन बसलेलो आसा. यू स्टार्टेड विथ
जस्ट प्लांटिंग ट्रीज बिकॉज केन्ना अशें दिसोंक ना की लोक आजकाल गोंयकार कितें करता आपल्याला विकून उडयता चल कटकट नाका बाबा एफडीन घातले किंवा अशें केन्ना दिसोंक ना तुमकां वॉट वॉज द रिजन न्ही कितें एक्चुली आमची जी फॅमिली आसा न्ही बेजिकली एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स सो ना अशें सगळें विकून उडोवपाचें अशें ना उलट आमी जमीन आतां थोडी जमीन आमी घेतलेय बी सो हांगा एक कितें तरी अशें स्क्रॅपचें येतालें म्हणून तोंड बारलो कितें सगळी हें वता न्ही नेचराची हेंच वता सो ती प्रिजर्व करपाक जाय सगळ्यांनीच जमीन आतां जर ही विकून हांगा प्लॉट्स करून हें केलें तर वी वूड हॅव गॉट मच बिकॉज एज यू सेड हांगा खडपां आसली झाडांय लागनासली बिकॉज एन आयडियल सोल्युशन वूड बी चल विकून उडय कटकट नाका बट देन यू डिडंट डू दॅट आय मीन युअर फॅमिली डिडंट डू इट तुम्ही वेन्यू केलो एज एन एक्सपेरिमेंट तुम्ही स्वताचो हांगासर एक इव्हेंट केलो जस्ट टू एडवर्टायज अँड ऑब्वियसली गेन पॉप्युलॅरिटी आता आणि एक जेन्ना म्हणटा आमी असो इको टुरिजम ऑर इको पिकनीक कायंड ऑफ अ स्पॉट इज खूप कमी आसा गोंयांत अँड मे बी ओवर अ कोर्स ऑफ टायम इट्स बीन ग्रॅज्युअली पिकींग अप ही आयडिया तुमची असली काय कोणे तुमकां सांगलें की अशें तुमी करचें ना ना आयडिया वॉज आमचीच आशिल्ली पूर्णपणे आमची ताका रिस्पॉन्स लोकांचो आमकां बरो मेळ्ळो लोकांकूय ते आतां जाय आसता सगळ्यांनी ते शहरी जिवन तांकां ते ताज्या पासून तांकां एक दीस 2 दीस दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टायम रिलॅक्स करपाक जाय सो तांकां अशें झाडां मदीं आनी खुबश्या भुरग्यांक सुद्दां कसली कसली झाडां कितें जाता तांकां काजूचे आतां फॉर एग्जाम्पल आमी काजू खाता विकत घेवन पूण ते मुट्टे म्हणजे कितें काजू बियो त्यो कश्यो आसता हें तांकां कांयच खबर नासता ते भाजून कशें जाता हें खबर आसना सो हांगा येतकच तांकां हे सगळें आमी डॅमो दिता म्हणजे भुरग्यांकूच न्ही व्हडल्यांकूय खबर आसना सो तांकां आमी तो डॅमो दिता कशें हें झाडां कशीं आसता आनी हें सगळें तांकां तें आवडटा आनी आमकां रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळ्ळो त्या खातीर आमकां तें आनी मातशी उमेद सो मॉर्निंग जेन्ना कोणी हांगासर एंटर जाता तेन्ना फर्स्ट ताका डेफिनेटली फुलाच्या हितूर स्वागत केल्लें जाता स्वागत आसता पार्किंगाचें टेन्शन घेवपाचें ना बिकॉज एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस हांगासर ऑलरेडी डिमार्केटेड आसा देन यू गो ऑन अ नेचर्स ट्रेल की तुम्ही बारीक बारीक झाडां म्हणा स्पायसीस म्हणा वेगवेगळे जसे तुम्ही सांगले मुट्ट्या बद्दल वेगवेगळे त्याचे फेजेस सांगतात तुम्ही ताज्या नंतर ऑब्वियसली तुमकां हांगासर मजा करपाक जाय जाल्यार यू हॅव स्विमींग पूल यू हॅव ऑल दीस एडवेंचर एक्टिविटीज ऑल्सो म्हाका एक सांगा एडवेंचर एक्टिविटी म्हटली किंवा कसली एक्टिविटी म्हटली हांव एकदां आयलो हांवें एक्सपिरियन्स केलें देन वॉट इनोवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन एनी इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली इको टुरिजम ऑर हॉलिडे स्पॉट जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना इट इज रिक्वायर्ड त्या हितूर तुम्ही अशें इनोवेट करीत रावता इंडियन इंडस्ट्री चालू आसा आमची झिपलायन जी आसा ती 100 मिटर्स आतां वन ऑफ द लॉंगेस्ट झिपलायन ती आमी केल्या ताच्या नंतर ATV रायड्स तर आसाच पूण तातूंत सुद्दां आमी वी आर ट्रायंग टू गेट मोर इनोवेटीव समथींग मोर आणि इवन एडवेंचर आमची चालू आसा म्हणजे जसे लोक डिमांड करतात तसे तसे आमी तांकां दिवपाचो प्रयत्न करता चालूच आसा म्हणजे कोण भुरगे येतली जाल्यार कॅज्युअल बसतली बसा कोणाक पाण्यान आमच्या उदकान मजा करपाक जाय तुमकां स्विमींग पूल भुरग्यां खातीर एक सेपरेट स्पेस आसा आणि व्हडल्यां खातीरूय स्पेस आसा नेचरा वांगडा जर कनेक्ट जातले जाल्यार डेफिनेटली यू कॅन हॅव अ नेचर्स ट्रेल स्पायसीस बद्दल तुमची ओळख जावं एरिया आसा भुरग्यांक प्ले एरिया आसा रिफ्रेशमेंटाचे म्हटलें जाल्यार तुमचे कडेन रेस्टॉरंट इतके बरें आसा वेर यू सर्व बोथ नॉन वेज एज वेल एज वेज ट्रेडिशनल गोवन फूड ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक गोवन फूड सो आय थिंक एन नंबर ऑफ थिंग्स दॅट यू हॅव इन दीस स्टोर सो आय थिंक एनी गोंयकार जर हो प्रोग्राम पळयता आनी मॉन्सुनान खंय वचचें चोल्ला वचचें थंय मस्तेपणां जाता आंबोली वचचें थंय पयस जाता आनी बाकीचे वेगळे रिस्की स्पॉट्स आसा जे नेचर स्पॉट्स आसा सो सेफ सेक्युअर जर स्पॉट खंय आसा जाल्यार वन ऑफ द प्लेसीस इज नंदनवन एडवेंचर जर तुमच्या रक्तान आसा जाल्यार डेफिनेटली यू कॅन कम एंड ट्राय ऑल दी एडवेंचर एक्टिविटीज दॅट आर हियर इन स्टोर वन ऑफ द लॉंगेस्ट झिप लायन्स यू हॅव तुमकां जर मातशें अशें पास करपाचें आसा खंय तरी वचपाचें ट्रॅव्हल करपाचें मातशें एड्रेनील जो जंक आसा तो जर एक्सप्लोर करपाक डेफिनेटली यू गॉट एन नंबर ऑफ थिंग्स हियर सो आय थिंक लास्ट वचच्या पयलीं म्हाका एक सांगा की वॉट इज वन थिंग दॅट यू वॉन्ट टू इनवायट गोंयकार ऑर टेल गोंयकार की प्लीज डू कम हियर विजिट नंदनवन कितें आसतलें तें वन लायनर सी तुमकां जेन्ना दिसता की ह्या सगळ्या धकीच्या जिवनान आमकां एक दीस रिलॅक्स करपाक जाय किंवा इवन तुमकां जर रावपाक जाय आमकां कॉटेजीस सुद्दां आमी चालू केला बांदपाक कित्याक लोक ते मागता आमचे कडेन सो तांकां जर दिसलें की एक दीस आमकां बरें रिलॅक्स करपाक जाय अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेन्शन्स सो तांणी हांगा येवचें आमच्या जेवणाचो वी गीव ब्रेकफास्ट ऑल्सो गोवन ब्रेकफास्ट ताजो आस्वाद घेवचो आमचे जे गायड्स आसा आमचे कडेन जे गायड्स एकदम ट्रेन गायड्स आसा ते तांकां प्रत्येक झाड प्रत्येक गोश्टीची तांकां म्हायती करून दितले आणि मागीर तांकां स्विमींग पूल आसा आमी नवो स्विमींग पूल सुद्दां म्हणजे तें सुद्दां लोकां कडल्यानूच आयलां की खूब लोक जाता एक्चुली तो स्विमींग पूल आमी असो कॅज्युअल बांदलेलो
सो तो आता ते म्हणटा कितें आनी मोठो करा. सो आनी एक आमचें स्विमींग पूल बांदप चालू आसा. परत आमी मेडिसिनल प्लांट्सूय आमी आतां एक हें करता, म्हणजे लोकांक मेडिसिनल प्लांट्स स्पायस जाले, स्पायस दिसतात सगळ्याक. सो मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो तांकां पळोवपाक मेळटले. मागीर फुडें आमी एक चंदनवन म्हणून करतली. सो थंय चंदनाची झाडां आसतलीं आनी दे वील रिलॅक्स देर. पीपल वील कम, दे वॉन्ट समजा जाणटी कोण आयली तांकां खूब फिरपाक मेळना, सो तांकां एक शॉर्ट टूर आसतलो, देन दे कॅन रिलॅक्स देर. आनी जे अशे हे आसा तरणाटे आसा किंवा तांकां ट्रेकिंग किंवा चडपाक जाय, वी हॅव बीग एरिया. हय, सो ते करूं शकता. आनी तांकां दीस कमी पडटा, म्हणजे ते म्हणटा की आमकां दीस कमी पडटा, वचपाक तयार नासता. सो आमी सकाळचो टायमूय वाडयला आनी जाय जाल्यार ते रातचे रावूं शकता. सो दे वील एन्जॉय आनी दे वील हॅव स्वीट मेमरीज आनी ते परत येतले. आनी अशे आमचे खूब कस्टमर्स परत परत आयिल्ले आसा. सो म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. अशे बाकीचे म्हणटा कितें आमचे फीडबॅक बूक जो आसा, सजेशन्स, हय, एकदम 100% बेस्ट रिजल्ट अशें म्हणटा तांणी सांगलां आनी दे आर व्हेरी हॅपी. सो वी वॉन्ट टू कीप अप दीस. आमचे सगळो बिझनेस जो आसा तो आमकां मेरिटाचेरूच फुडें व्हरपाक जाय आनी वी वॉन्ट पीपल टू बी हॅपी. सो ते आमचें एक हें आसा. जशें तुमी म्हटलें की लोक परत परत येता आनी म्हाका दिसता प्रुडंट आनी आमी सुद्दां परत परत हांगासर येता आनी एन्जॉय करता. बिकॉज दीस इज वन ऑफ द प्लेस वेर यू कॅन, तुमी कसलीय जरी तुमची नीश असली, कितेंय जर तुमची रिक्वायरमेंट असली, आय थिंक दीस इज द प्लेस वेर यू शूड ऑल कम. आणि वीकेंड गेटअवेन मॉन्सून जर एक्सपिरियन्स करतले ऑन अ वीकेंड, then I think Nandanvan is the number one choice and you should do visit this place. वेल्या नंदनवनान नेचर्स ट्रेल करता करता आमी म्हटलं थोड्या झाडांची आमी ओळख करून घेऊया. आणि त्या खातीर आमच्या वांगडा आसा आतां सारा चौहान. आणि पळोवया आमी आतां ह्या नंदनवनान कसली वेगवेगळी झाडां आसा ती. Third most expensive spice in the world is cardamom. And cardamom, it is a queen of spice. It is a sweeter spice in world we use in all sweet dish. There are two types of cardamom. One is the green cardamom, one is the black cardamom, and it do grow in different way. It has different plant also, but plant look little similar. Now this is the green cardamom bush. Now green cardamom always grow on the root of the shoot. On the root you get shoot. On that shoot you get green cardamom like this. Okay, and black cardamom always grow on the top of the shoots. I'm going to show you the pepper. This one? Yeah, this one. Black. So here we have pepper. It is called botanically Pepernicum, and it is a climber. It needs a support of other plant to climb, but it doesn't kill any plant. It is not a parasite plant. Now from the one single creeper climber, we get four types of pepper. First it is green in color, then green pepper change into the red pepper, then it became white also, and then it's turned black after the process. Just smell it.
a specially made the ancestral house or the way a heritage house specially made for the visitors to see how our ancestors or our forefathers lived. Like we have certain things, all how they lived. Their lifestyle was completely different in today's compared to today's world. Okay, here we have this, what we call it is a soup, where you actually used to clean the rice or the grains. Okay, these are storage bins. Then these are coconut cleaners, and this is the plow. And this is especially to do with the irrigation of the plant. When in ancient days there was no mechanized system of irrigation, it was manually pulled. Water was manually pulled from the well and used to flow in the canals. So when the water was flowing in the canals, they used to take the water and put it for the plants. Okay? So manual watering of plants was done through this. This is the coir rope made from the outer husk of the coconut. An ancient cradle, wooden type, a kitchen where people used to collect firewood and cook, a grinding stone where all the spices, coconut used to be mixed and ground. This was specially made for the reason of the coconut. The coconut was to be grated, so they used to cut the coconut in two pieces and then grate it and then mix it with spices and then make the masala. Here you can see the Lord Ganesha kept there on the altar, and this is the gummat. If you look at most traditional houses in Goa, you'll see that there is a kind of a veranda, or what we call it is a balcony. The reason for this having a balcony is because in olden days we did not have electricity, and Goa was quite a humid or a hot place. So people during the time used to always come and sit outside. That's the reason you will see these balconies, a sit-out area where people used to come and sit and have a chat or get together. Okay. This is the poly house or the Gerbera plantation. Okay. Now Gerbera normally doesn't grow in India, but here we have this. We have built this poly house where we have temperature controlled. It's a tent where inside we have beautiful flowers called Gerbera. Grows in 9 different colors. Okay. So you'll be able to see the Gerbera flower growing inside. And these are the beautiful Gerbera flowers of 8 different colors. You see the pink, there's red, there's yellow, there's white, there's orange, there's light pink. So the irrigation for these Gerbera plants is done through these pipes, and the other material like sunlight and is always controlled by these curtains. You will see there is place there, adjustable curtains there. So accordingly it is adjusted as per the climate. When it needs sunlight, they open it more, and it's more rains, they close it. So that's how the temperature has been controlled.
best places to be at Nandanvan is the swimming pool. As you can see, 2 स्पेसीसान डिवायड जाल्लो आसा. हो ल्हान भुरग्यां खातीर सेपरेट स्पेस आनी व्हडल्या भुरग्यां खातीर म्हाज्या सारक्या तांकां हो सेपरेट स्पेस. तुमी धमाल करूं शकता. वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड सेक्युअर स्पेस दिस इज. आनी ह्या एंटायर प्रॉपर्टीक जेन्ना आमी पळयता तो क्युरेट करप आनी ताजें गायडन्स करप की बाबा हांगासर जशें आमकां पयलीं आमच्या मॅडमीन सांगलें की दीस वॉज अ बॅरन प्लेस, हांगा खडपां आसली. तर झाडां आनी फुडले हेजे प्रोसेस कसो आसतलो ताजो गायडींग फॅक्टर म्हणून जे कोण आसात जाल्यार ते आसा संतोष गांवकर बाब. गांवकर बाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनींग अस. जशें हांवें म्हटलें आनी आमकां पयलीं सांगलां, one of the person who's curated the entire property or guided the property to be into one of the greener spaces is you. म्हाका एक सांगा, कितके डिफिकल्ट इजी असले आयज जी आमी प्रॉपर्टी पळयता ही अशी डेफिनेटली 5-10 वर्सां पयलीं नासली. कितके डिफिकल्टी आयले तुमकां हें करपाक? सुरवातीक जेन्ना आमी हांगा म्हाज्या भावान दिपकान म्हटलें की हांगा कितें तरी एक वेगळें करुया, म्हणजे टुरिस्ट स्पॉट डेवलप करुया, तेन्ना आमी हांगा जेचेर चर्चा केली तेन्ना सगळ्यात पयलीं आमकां डिफिकल्टी आयली ती म्हणजे हांगा सगळी रॉकी एरिया, सगळो फातर. आतां फातराचेर ग्रिनरी कशी तयार करतले हो आमचो सगळ्यात पयलीं प्रश्न आशिल्लो. सो तातूंतल्यान आमी विचार करून एक मार्ग काडलो की मोठे खड्डे मारप कळ्ळें आनी तातूंत जो कंपोस्ट तयार करून घालप, ते पूर्ण मोठे खड्डे भरप आनी सावली तयार करप त्या झाडांक आनी तांची काळजी घेवन ती वाडोवप. कारण एकदां मोठी जाल्या नंतर मागीर तांचे रिक्वायरमेंटूय कमी जाता कळ्ळें आनी ते ग्रिनर दिसता. आमी जेन्ना हांगा सुरवात केली तेन्ना अशें ठरयलें की गोंयांत जी वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाल्याची झाडां जाता किंवा गोंयांत जी मेडिसिनल प्लांट्स जाता कितें ती मॅक्झिमम हांगा आसची. ताका लागून जेन्ना हांगा कोणी ट्युरिस्ट येतले किंवा कोणी गोंयकार सुद्दां जे येतले तांकां ह्या प्रत्येक झाडाची म्हायती मेळची. सो ते तशी जर म्हायती मेळटलो जाल्यार गोंयांत जितलीं झाडां मेडिसिनल प्लांट्स किंवा स्पायसीस जाता तेंचें एक कलेक्शन हांगा आसचें, ती वेवस्थीत वाडची. सो वाडल्या नंतर लोकांक हांगा भोंवता आसतना पळोवपाक मेळटलें कितें आनी त्याच्या नंतर तांकां म्हायती दिवपाक मेळटली. अशा तरेन आमी ती सुरवात केली. संतोष बाब, म्हाका एक सांगा, आयज येदो व्हडलो आमी ग्रीन स्पेस पळयता, ब्युटिफूल स्पेस दॅट इज हियर. आनीक अशें वेगळे तुमच्या गायडन्स कितें आसतलें ह्या प्रॉपर्टीन, आनीक कितें अशें गोश्टी जावच्यो? म्हाज्या भावान हांगा जी डेरी सुरू केली ती आमच्या विचारान आमी अशें ठरयलें की हांगा ती कंप्लिटली लोकल काम म्हणजे गोंयच्योच गायो हांगा आसच्यो. सो त्या प्रमाणे हांगा गोंयच्योच गायो आसा त्यो हांगा आमच्या ल्हानशा फार्मान भोंवताय बी. सो ताका लागून आमी जे शेण आनी गायचें जें मूत आसा तें आमी सांठोवन दवरता. थोडें शेण आसा तें आमी बायोगॅस करपाक वापरता आनी उरलेलें शेण आनी गोमुत्र जें आसा तें कंपोस्ट करता. आनी त्या शिवाय आमी हांगा ज्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो ज्यो आमच्या कॅन्टिनाक भाजयो लागता त्यो सगळ्यो आमी हांगा पिकयता. आनी तांकां जर कितें कीड किंवा कितें लागली जाय जाल्यार आमी गोमुत्राचो वापर करता आनी ते किडीचो नायनाट करता. आनी ताका लागून जे कॅन्टिनान ज्यो भाजयो तयार करता त्यो सगळ्यो ऑर्गेनीक आसा. आनी तशेंच हें फार्मूय जें आसा तें पूर्णपणे 100% ऑर्गेनीक आसा. आमी शेणखतूच वापरता हांगा, भायले कॅमिकल कसलेच वापरना. आनी हांगा ज्यो स्पायसीस तयार जाता त्यो आमच्या हांगा जे नंदनवन आसा थंय कावंटर आसा स्पायसीस म्हणून, थंयच आमी सेल करता. सो हे टोटल जे फार्म आसा आनी जे हांगा प्रोडक्ट्स तयार जाता दीज आर कंप्लिटली ऑर्गेनीक आनी हांगाच तयार केल्ले जाता.
हो आसलो आमचो फर्स्ट एपिसोड इन मॉन्सून स्पेशल, दॅट इज विकेंड गेटअवे. आणि पयलो स्टॉप जो आमी केलो तो आसलो नंदनवन. तुमकां जर अशी धमाल करपाक जाय तर डेफिनेटली प्लीज डू विजीट. हांगासर जशें हांवें तुमकां सांगलें, यू गॉट एवरीथींग इन वन पर्टिक्युलर प्लेस, दॅट इज नंदनवन. हांव चड वेळ घेयना बिकॉज इफ यू कम ॲट नंदनवन, नेचर ट्रेल जाली, आमी थोडोसो मातसो एडवेंचर जंगल केलें, बाकी हांगासर थंयसर भोंवले, सगळी मजा केली. एक इम्पॉर्टंट मजा जी उरता नंदनवनान जी तुम्ही केल्या शिवाय कशेंच वचूं शकना, इज गेटिंग इन टू द पूल. एंड आय एम टेकिंग ऑफ एंड दॅट्स इट. विल कॅच अप इन द नेक्स्ट ब्रँड न्यू सिरीज, ब्रँड न्यू एपिसोड इन आवर वीकेंड स्पेशल एपिसोड, दॅट इज मॉन्सून स्पेशल. तोपर्यंत सी या.